Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाकाडा सगळ्या मनशानो देवाक कायम करा. कोरोना व्हायरस परिस्थितीन आमचे मदें जायतो लोक आडकोळींक सांपडला, पिडेन कोश्टवता, दुर्बळकायेच्या बाराखाल चेपला. सर्वीस सुटून कितल्या आमच्या भावां भयणींक जायत्या तोरांचे प्रश्न पडल्यात, तांचे सगळें हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी. When we see that there are situations in which the good of the planet is endangered, where the interests of the poor are not taken care of, when the environment is likely to be polluted, when intergenerational equity is not being enhanced and preserved, then it is our responsibility as disciples of Jesus to raise our prophetic voice. We cannot say we do not care. As disciples of Jesus, as devotees of St. Francis Xavier, who raised his voice against the evils of the society of his times. म्हाका दिसता गोंयभरचे आनी गोंया भायरचे सगळे भावीक ह्या व्हडा उमेदीन फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवा हांगासर दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणांत येता आनी व्हडा उमेदीन हें फेस्त मनयता. बट कोरोनाक लागून अंदूच्या वर्सा हाजेर बंधन आयलां आनी चडशा लोकांक ह्या फेस्ताक येवंक मेळूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी नोवेना अंदू कोणाकूच एटेंड करपाक मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां लायव्ह केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या क्रिस्त भावा भयणींनी ती लायव्ह एटेंड केली आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची कृपा सदोदीच तांचेर अशीच उरची. सर्वेस्परा सिचारो सरामतका दिन वास्ता तुझ्या उदारपणान तुझ्या आमकां दिलायत देखीन दिला मनशाच्या भावान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांत बेबाक सर्वेस्परा सिचारो सरामतका दिन वास्ता तुझ्या उदारपणान तुझ्या आमकां दिलायत दाकांचो सरामतका भेटयता. दास घालून दिला आनी मनशाच्या भावान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांत देवाक जय. सर्वेस्परा तांकां देखून बलिदान करून मानतात आसलें तुज्या घोट्यापणांतलो म्हाका धुवन काड. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण सतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिल्या आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळीच्या जेवणा कापिल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरावर म्हाका. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू.